सांगूंक सोदता की आमचे पंचायत घर आसा पळय, पंचायत घर आमचे 6 वर्सां जाली हँडओव्हर केला पंचायतीक जागो केला. तर आतां 6 वर्सां जाली तरी पूण हांगा पंचायत घर नवें जायना. आमचे जागो आसा, पयशे आसा, पूण आमचे पंचायत घर कित्याक जायना? पंचायत घर जावंक जाय न्हू बेगीन, तेका लागून एक. आनी आमचे मिटिंगूय जायना. मिटिंग आतां पळय आतांचेच सांगतले म्हणल्यार सप्टेंबर टू आतां मार्च कितले जावपाचे आसले मिटिंग आमकां? म्हणल्यार 14 जावंक जाल्ली न्हू. 14ची 4च मिटिंगे जाल्या. मागीर आमच्या लोकांचे इश्यू असता, प्रॉब्लेम असता, ते तेंचे जावंक जाय. आमकां लोकांनी निवडून हाडला म्हणल्यार आमकां लोकांचे प्रॉब्लेम सॉल्व करूंक जाय आसता न्हू, पूण ते जायना, मिटिंग जायना म्हणून. आनी कितें म्हणल्यार आमकां विजिलन्सान व्हरता परत आपूण. आमचे गांवची कामां आसता ती सांडून आमी हांगसर विजिलन्सान थंय बसचें पडटा आमकां परत. थंय गेले काय आमकां कळटा की थंय ते ऑलरेडी रेजोल्युशन घेतलेलें आसा, पण आमकां रेजोल्युशन घेतला ती सुद्दां खबर नासता आनी आमकां फुकटचें वयचें पडटा, थंयसर बसचें पडटा. We have taken the no confidence motion against the Sankwal Panchayat. This is all happening because we as a Panch member, we are not knowing what is happening in the Panchayat. We are not aware what is happening in the meeting itself, because we are part of the meeting and we are not knowing any resolution is being taken. Because after we get the call from vigilance, now I have got the call second time. This month also I had got a call from the vigilance and I am not aware at all. As being a Panch member, I am not knowing for what they are being called. They are calling us. So after going there, I am coming to know that they have taken some resolution also. So I want to tell that the Sarpanch and the Deputy Sarpanch, they are not taking us into confidence. Whatever they are doing means, we being the Panch member, we should know, we have the right. 34 वर्स जाले पंचायतीन कितें चलता ते म्हाका कांयच खबर ना, पूण विजिलन्सान वचोन आन्सर करपा म्हाका आसना, कित्याक म्हाका कांय खबर आसना. ही पंचायत एक्चुअली डेप्युटी सरपंचच चलयता, एक्टिंग सरपंच जावन. आता सध्या आसा तो डायरेक्ट वालीस. आनीक जशें तेणी सांगलां सगळ्यांनी, तेणी फक्त तांकां गिरीश पिल्लेक आनी डेरेक वालिसाक तेंचे कडेन तेंची जमना म्हणूनच ते म्हाजे कडेन येयले. आनी तेणी सांगलें आमी पंचायत उरलो पळय टर्म आमचो एक 14 म्हयने कितें उरला ते बरे भशेन चलोवया. बरे भशेन म्हणल्यार कितें, आतां तेणी सांगलां ते भशेन म्हयन्याक फोर्टनायटली मिटींग कितली जावपा जाय? 2. पूण मोविन गुदिनो पंचायत मिनिस्टर कितें सांगता हांगा एसेंब्लीन 4 जावपा जाय विकली. आनी खरेंच तो सांगता ते 4 जावपाकच जाय. कित्याक आमची पॉप्युलेशन वायज बिगस्ट पंचायत इन गोवा, आमची सगळ्यांनी चड पॉप्युलेशन. आनी आमचे कडेन जे पळय कितें इश्यूज येता लोकांचे ते दाळ पडटा पंचायतीचो. 8-8 दिसांनी जाल्यार तेंचे पॉयंट्स आमी सॉल्व करपाक शकता. पूण हांगा कितें जाता 15 दिसांनी जायना. हांगा आतां तेणी सांगलें ते भशेन 7 म्हयन्याक आतां लास्ट मिटींग सप्टेंबरान जाली, मागीर नोव्हेंबरान जाली, जानेवारीन जाली, मार्चान, म्हणल्यार 4च मिटींग जाल्या. 7 म्हयन्याक 4 मिटींग कितले जावपा जाय आशिल्ल्यो एज पर कायदो 14. आनी मोवीन सांगता ते भशेन कितले जावपा जाय आशिल्ले पंचायत मिनिस्टर 28. आतां 28य ना, 14य ना, पूण जाल्या फक्त 4 मिटींग. तेन्ना विजिलेशन म्हाका आपयलें तेन्ना खबर जाली की म्हाज्या फाटल्यान कितें कशें चल्लें तें. आनी काम धंदे सोडून वॉर्डाचें कामां सोडून विजिलेशन परतून आपोवपाक लागले. तेका लागून हांव डिसिजन घेतलें. जालें कितें नो कॉन्फिडन्स मोशन आमी पास केलां. कित्याक मेन इश्यू म्हणल्यार कितें आमकां 2 फावटी 3 फावटी जाल्यार आतां विजिलन्सान वचूंक पडला गोरचे भायर, म्हणजे विदावट अ नॉलेज, कांयच खबर नासतना. तें सांगता कित्याक लागून ही रेजोल्युशन घेयली कोणें पयलींचो पळय सेक्रेटरी, तो सेक्रेटरी न्हू ग्रामसेवक आनी आतां आहा तोय ग्रामसेवकूच. सो तेणी विदावट अ नॉलेज आमकां कांय सांगनासतना खबर नासतना रेजोल्युशन पास केलें आनी तेका लागून विजिलन्सान वचूंक पडलां. पत्या विजिलन्सान वचूंक पडटा.